कालच्या दिसाक रेल्वे मिनिस्ट्रीन जो म्हाका दिसता एक ट्वीट केलो की कमिशनिंग ऑफ डबल ट्रॅक फ्रॉम हॉस्पीट टू वास्को ऑलमोस्ट 360 किलोमिटर्साचे कमिशनिंग कोतले म्हणून आनी खास करून तितून म्हाका दिसता दे हॅव अनाउन्स्ड की कोल ट्रान्सपोर्टेशन, स्टील ट्रान्सपोर्टेशन आनी आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन हें जातलें म्हणून. हितून म्हाका दिसता डबल इंजीन एक्सपोज जालेलें आसा. खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत सांगतालो की आजो फक्त डबल ट्रॅकिंग जातलें गोंयांत फक्त टुरिजमा लागून, पण आज हूंय ना हूंय म्हाका दिसता वयले इंजिनान एक्सपोज केलेलें आसा ह्या सरकाराक, जो फक्त अडानी अंबानी हे सगळे एक कनेक्शन एका मोगान आसात. बेजिकली गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी जेन्ना गोंयकारांनी एक चांदोर ह्या गांवांत एक इतिहासीक एक प्रोटेस्ट जाल्लो, त्या प्रोटेस्टाक जायते आमदार शामील जाल्ले. तेन्ना आमी आमदार नासलेले, पूण थोडेशे जावं बाब दिगंबर कामत, जावं बाब शंकर बामोणकर, जावं बाब रिजनल, जावं बाब आलेसिकेर गोंयांत कोळसो नाका म्हणून हेय मुखार सरलेले. आज हे सरकाराक सपोर्ट करता. आज तेंगेलो स्टँड कितें. आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकरान उल्लेख केलो आनी सांगलेलें की गोवा कॅनॉट अफोर्ड डबल ट्रॅकिंग, आनीक पत्र बरयल्लें एनवायरमेंट मिनिस्टराक त्या वेळार की हें डबल ट्रॅकिंग आनी कोल एक्सपान्शन बंद जावपाक जाय म्हणून. 2020 ह्या वर्साक मिनिस्टरान, एनवायरमेंट मिनिस्टरान लोकांक, गोंयकारांक सांगलेलें की कॅपिंग जातलें मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या एक्सपान्शनाक. पण हूंय ना हूंय 25 जून 25 हे एक्सपान्शन दिवपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलें. आज हे कोळशाचे जावं जिंदाल जावं अदानी हेमी सेस पासून सारखे हारी करूंक ना. कोट्यांनी रुपयांनी, हजारांनी कोटी रुपया, ऑलमोस्ट 4,000 crores of cess is pending, and today this government is exposed on their double tracking. Dr. प्रमोद सावंत जो सांगतालो की कोळशाचे एक्सपान्शन जावपाचें ना, डबल ट्रॅकिंग इज ओन्ली फॉर टुरिजम, हेजेर तो कित्याक आज सायलंट आहा, एका सायलंट दवरलेलो आहा, एका आदेश केंद्रांतल्यान येयल्लेले आसा काय कितें, हेचो प्रश्न निर्माण जाता. आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की हे जे एक्सपान्शन जे पड जाता हे आमच्या लोकांचेर एक पिडा, एक कीड, आनी हे बंद जावपाक जाय. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन, किपींग आवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड, आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी कॅम्पेन मुखार व्हरपाक जायो. आनी वी नीड टू मेक शुअर की जे आमचे एनवायरमेंट डिग्रेड करपाक कोणाक फायदो जावपाक, गोंयकाराक फायदो जावपा ना. अदानी अंबानी हे सगळी क्रोनीक कॅपिटलिस्ट, जिंदाल हे कंपनीक जो फायदो सरकार करपाक सोदता हे आमी एक्सपोज करपाक जाय. आमी रस्त्यार येवपाक जाय. आनी वी ऑल टुगेदर हॅव टू मेक शुअर दॅट गोंयांत कोळसो नाका. गोंयांत ज्या पद्दतीन आज nearly 10 to 12 million टन कोल इम्पोर्ट जाता, हेजेर वास्कोकारांक मुर्मुगांव ह्या हितून कितलो म्हाका दिसता कोविडाच्या वेळार इफेक्ट जाल्लो, लांगजाचे जितना इफेक्ट जालो. आनी सागरमाला प्रोजेक्टाचे एक्सपान्शन इज ऑलमोस्ट 43.2 million metric ton. The MPA is asking for 43.2 million metric ton. That is equivalent to 4.30 crore trucks in a year of 10 tons. So 4,30,00,000 ट्रक एक वर्सान गोंयांत कॅपॅसिटी आहा काय कितें हो सरकारान करपाक सोदता. आनी हे बंद करपाक आमी रस्त्यार येतले. आनी ह्या BJP सरकार आज जे एक्सपोज जालेले आसा, गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय हो फोटींग सरकार जो आज हिंगा सरकार म्हणून हिंगा आहा. आनी हे आमदार जे घातकी आमदार आज तांकां सपोर्ट करता, जे पयले जेन्ना आशिल्ले काँग्रेसा बारा त्या वेळार गोंयांत कोळसो नाका म्हणून म्हणटाले, आज तेंगेलो स्टँड कितें हेय गोंयकार चोयतले.